एकवचन बहुवचन. एकवचन म्हटल्यार वन, बहुवचन म्हटल्यार मॅनी. कागद ताचें बहुवचन कागदां. काम ताचें बहुवचन कामां. सुटी सुटयो. घर घरां. शाळा शाळा. शाळाच उरता, चड पासून जालें जाल्यार शाळाच म्हणटात आमी. पेपर पेपरां. फूल फुलां. बागेंत एक फूल आसा, बागेंत खूब फुलां आसा. फळ फळां. झाडाक खूब फळां आसात. पान पानां. साल साली. झाड झाडां. मूळ मुळां. रूख रुखां. काम कामां. वरस वर्सां. वखद वखदां. उपरांत पळोवया. झोंप झोंपां. काणी काणयो. मुंडासो मुंडाशे. फातर फातर. सूर्य सूर्य, कित्याक एकूच सूर्य आसा तें तशेंच उरता. चंद्र चंद्रच उरता, एकूच चंद्रीम आसा. पृथ्वी पृथ्वी. वाक्यरचना म्हणल्यार फ्रेम सेंटेन्सीस. पयलें माती. गोंयची माती तांबडी आसा. वा आमी माती हाडून वेगवेगळ्यो वस्तू करतात. दुसरें फातर. घर बांदपाक फातर वापरतात. वा मातयेंत बारीक फातर आसतात. तिसरें बांदपाक. घर बांदपाक फातर वापरतात. वा चिरे घरां बांदपाक वापरतात. चवथें प्रमाणांत. गोंय राज्यांत जांबो फातर व्हडा प्रमाणांत मेळटा. वा उजो करपाक उज्या फातर मोठ्या प्रमाणांत वापरतात. पांचवें हुशार. तो चलो हुशार आसा. वा बिरबल एक हुशार मंत्री आसलो. सवें मानाय. मानाय गुदावांत काम करताले. वा गुदावांत 7-8 मानाय काम करताले. सातवें सामकार. म्हज्या घरा सामकार झाड आसा. वा म्हज्या घरा सामकार रस्तो आसा. आठवें फामाद. बिरबल आनी अकबराच्यो काणयो फामाद आसात. वा शिरगांवची जात्रा गोंयांत फामाद आसा. णवें ल्हान. म्हाका एक ल्हान भाव आसा. वा म्हजो गांव ल्हान आसा. धावें आंबो. म्हाका आंबो खावपाक आवडटा. वा मानकुराद आंबो हो फळांचो राजा.